is a very bad thing that a elderly lady, 64 years old, Bhidkar, was murdered at a residence in Baina by one young person who was from Assam, and due to swift action of our police and our team, we could apprehend the accused before he could leave the state or run away. We have taken the accused in custody. We have done all the legal formalities. Forensic team was also brought. We have lifted all the crucial evidence which we have collected, and we have been on the line of investigation, and we will be placing the accused under arrest. So any details of the motive or anything has been ascertained? So far we haven't come across anything, neither has been disclosed by the accused, but later in the interrogation we should be able to find the motive of this murder. आमकां इन्व्हेस्टिगेशन अशें कळून येता की जो अक्यूज्ड आसा तो सुमार 21 वर्सांचो आनी ताका हे वास्कोचे लेन देन कांयच ना, तो आसामचो असो कळून येता. सद्याक पुलीस तपास करत आसा. जी आमकां स्टोरी आतां कळून येता की तो जो भुरगो आसा 21 वर्सांचो अक्यूज, ताचें नांव आसा रोहम अली. हो खंय भुरगो एक सुमार 1:30 सुमार ते बिल्डिंगेन वयर चडलेलो आनी वयर खंय ते 3rd फ्लोराचेर टॅरसाचेर तो दार धाडयतालो आनी तो खंय तरी एखादी टॅरसार वचून सोदतालो आनी जेन्ना ते टॅरसार वतना तो आवाज जावपाक लागलो. ही बायल जी आतां आज मरण पाविल्ली आसा महिरुनिसा बिडीकर, ती बायल खंय भायर आयली आनी तिणें त्या भुरग्याक पळयलो आनी त्या भुरग्याक सांगलें तिणें हांगच्यान वच म्हणून. तो वचना जालो म्हणून ती खंय सकयल आपल्या शेजाऱ्या कडेन गेली आनी शेजाऱ्याक सांगलें खंय मातशें पुलीस कंप्लेन कर, कित्याक एक भुरगो अननोन भुरगो हांगा वयर आयिल्लो आसा आनी तो थंय बोवाळ करतना आपल्याक खंय तरी भिरांत दिसता म्हणून. आनी जेन्ना ती बायल तें सांगून जेन्ना परते आपल्या घरा कडेन गेली तेन्ना खंय हो भुरगो जो आसा, अक्यूज भुरगो जो आसा, तो खंय तिजे ऑलरेडी घरान भितर पाविल्लो. आनी जेन्ना ती बायल भितर पावली, तिजे घरचे सुरी घेवन एक धाकटी एक किचन नायफ अशें म्हणटा आमी, तिजे घरची सुरी घेवन खंय ताणें ताच्या गळ्याक मारलो आनी गळ्याची वेन स्लीट जावन ती मरण पाविल्ली आसा. सद्याक अशें उघड जावन येता की जो भुरगो आसा अक्यूज्ड probably was under the influence of some kind of कांयच कळूंक शकना, because it appears that he was under some influence of some substances or alcohol. पूण सद्याक पुलिसान ताका धरिल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. आयज हांगा SP DYSP सगळे हांगा येवन गेले आनी द मुर्मुगांव पुलीस मॅनेज टू क्रॅक द केस इन नो टायम. फुडलो तपास चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन्स आर ऑन गोईंग. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रांत नायक.